दीस ब्रेस्तार डिसेंबराची 25 तारीख 2025. जेजू ख्रिस्ताचें जनन क्रिसमस. पयलें वाचप इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 52 वळ 7 तावन 10 पर्यंत. पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. तो शांती परगटता, बरी खबर हाडटा, सडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा, तुजो देव राजवट चलयता. आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात. ते सगळे संतोषान बोब मारतात, कित्याक ते आपल्या सुदोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडिल्ल्या जाग्यांनो, सांगाता मेळोन बोब मारा, संतोषाचीं गितां गाया, कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजयता. जेरुसलेमाची तो सडवण करता. सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सडवण देखतल्यो. देवाचें उतर हे देवाचें वडपकार. कीर्तन 98 1 2 तावन 3 3 तावन 4 5 तावन 6. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपले सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय तुका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीमेर शेकान शेक असलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यांनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हर्सिया. श्लोक. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. दुसरें वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 1 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. आदिमागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. हाका ताणें सक्तांचो वारसदार नेमला. हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचली. तो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारकें. तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. मनशाकुळाचें पातक धुवन काडटस आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. ताका देवदूतां प्रास उंच उबारला आसता. तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जोडलां. दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला, वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो. आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारीत धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा, देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. एक पवित्र दीस आमकां उदेला. येया तुमी जनांगनो, सोम्याक आराधन करा. आज संवसारी एक व्हड प्रकाश वांगला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1
ओळ 1 तावन 18 पर्यंत. वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सोबत आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवा सोबत आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मरेफात रसन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचल्ली हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मरेफात मेस्त आनी सतमनशाक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हणून मात तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताच्याच मरेफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिल्लें. ती जल्मल्ली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सत्तान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सह जाल्ली. जुआंवान ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हणून जाचे विशांत हांवें सांगिल्लें तो होस्सो. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मरेफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मरेफात आयलें. कोणीय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूचो जल्मा दिवस आमकां क्रिस्तावांक मात्र न्ही सर्व लोकांक संतोशाचो आनी उल्हासाचो दीस. हाका कारण जेजूची शिकवण आनी ताचें जिवीत. जें कितें ताणें शिकयलें तें तो जियेलो. देवान मनशाक ताच्या सारक्या आनी स्वरुपाचो करून रचल्यारी वायटाच्या उसलावण्यांत अंधकारांत तो चलूंक लागलो. बरें आनी वायटा मदल्या व्यत्यास जाणा जावंक मनीस विसरलो. हगे, द्वेश, मसोर, राग, अन्याय, जुलूम सदांचें जालें. अशें आसता मोग, सुस्निकाय, भोगसाणें, खालतेपण, दया आनी काकुळट अस्कतकायेचे संकेत जावन बदलत तसल्या परिस्थितींत लोक आसतना ऐन काळार देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक संवसाराक धाडलो. लोकांची सडवण करूंक, तांकां परत सत्ता नितीची वाट दाखोवंक. जेजूचें जनन समाजेंत क्रांती हाडटा. जेजू देवाचो पूत जाल्ल्यान आपल्या शिकवणेंत आनी आपल्या सालींत देव. मोग तो सासणीक, दयाळ, काकुळटार, सदांच भोगसूंक तयार म्हणून दाखोवन दिता. देवाक जाय दया. अन्याय तो सोसिना म्हणलें सत उगडापें करता. अशें समाजेंत आनी संवसारांत भरोशाचें नवें किर्ण उदेलें. जेजून दिल्लें आपोवणें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक, एकामेकाक भोगसूंक, पातकाच्या काळोखांत पयस गेल्ल्या मनशाक लागीं हाडूंक उत्तेजीत करता. हाचे वरवीं मनशा कुळाक परत देवा लागीं
आनी एकामेका लागीं हाडूंक तो कारण जाता. देखून आज संवसारभर हर एक लोक जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताची शिकवण मानता. तशें आसता आमी क्रिस्तांवांनी जेजूचो जल्म दिवस आचरण करता आसतना जेजून शिकयल्या आनी ताणें जियेल्ल्या वाटेन चलोवन बरी समाज आसा करूंक आसा.